मायनिंग व्यवसायाक लागून काबार जाल्ली आमची शेतां आमकां परत सुपीक करून दियात अशी मागणी पिळगांवच्या शेतकाऱ्यांनी केल्या। मायनिंग व्यवसायाक लागून मीन साचून ही शेतां काबार जाल्यात। आतां तर थळाव्या कामगारांक घरा बशिल्ल्यान फुडार कसो चलोवचो असो प्रश्न थळाव्या कामगारांक पडला। निदान घर संवसार चलोवपाक आतां शेतांक कसले बगर पर्याय ना अशें शेतकार सांगतात। हांव सुधाकर वसंत वांयगणकार। आमी हांगा खूब वर्सां आनी शेतां करपाक खूब ट्राय करता आनी 12च्या पयलीं पासून सांगिता हा कंपनी लेटरां केली, कलेक्टराक केली, मामलेदाराक केली, पयलीं रिमांयडर धाडून पयलो तरी आसतना ते आमकां ते कांय रिप्लाय तेंचे कडेन कांय दिना। पूण आमी ताका एक सांगलो सद्या आमी ते कामाक काडून उडयले तेंच्यांनी आनी तो भायलो आतां खंयचो स्टाफ हाडून हांगा भरला। गांवांत मायन चलोवन आमी ताका पयलीं धेप्या कडेन आहले पळय तेन्ना आमी ताका हें करताले दिल्ले, पूण हो आतां कोण येयला पळय ताका आमी अजिबात वळखा पासून ना कळ्ळें। ही आमचो कितें आतां रोड आहा आनी शेतांची माती गेल्ली आहा पळय ती आमची बेग्यानच्या बेगीन तेंच्यांनी काडून दिवची, कित्याक आमकां आतां रोंप्याचो टायम जाल्लो आहा लावपाचो। नाल्यार सद्या आनी आमचे कडेन पर्याय अशें कांयच ना। तुमी वय आनी खूब घालपाचें कारण कितें? आमी आमचे हेजे शेतान घालून थेयल्या कित्याक आमकां फाल्यां आतां कोण जनावरां येता आनी कोण येता आमकां रावून हें करपाक जाय न्हू। पेडणेकर हांव शेतकरी फार्मर्स क्लबाचो बेळगांव फार्मर्स क्लब आहा पळय तिजो प्रेसिडेंट जावन आसा। तर म्हाजें हांगासर शेतां आहा, म्हाजें शेत आहा ते शेतान आतां सगळी पावडर येवन सगळी पॅक जाल्ली आसा आनी तेका लागून थंयसर म्हाजें थंयसर कांयच करूंक मेळना आनी सगळे एरिया म्हाजी जागा थंय कितें आहा ती हांवें क्लीन केल्ली आहा। म्हटल्यार थंयसर सगळे पावडर येयल्ल्या कारणान म्हाका थंयसर कांयच करूंक मेळना, कित्याक हांव आतां सद्या ब्रेक हांव डेली बेजीसार कामाक वयता। म्हटल्यार सद्या म्हाका आतां काम हें करतलो जाल्यार करून खातलो म्हाजें शेत जाल्यार म्हाका खावंक मेळना। आनी दुसरी गजाल हांगासर ही जी हें येयला रस्तो येयला पळय त्या रस्त्याक लागून सगळें थंयसर नुकसाण भरपाई म्हाजी येता आनी म्हाका जेंच्यांनी जो आमचे कडेन म्हणजे म्हाज्या आज्या कडेन तेंच्यांनी करार केल्लो पळय तो करार आसा की 2017 तेंचे आहा ते सगळें सोंपलें। तर म्हाजी मागणी कांयच ना, म्हाजें आसा कितें पळय तें क्लीन करून दिवचें आनी हांव म्हाजें स्वता समर्थ आहा की म्हाजें शेत करपाक। आमचे हांगासर सकयल शेतवड आहा, सकयल सायडीन सगळी शेतवड आहा आनी हे जे सगळें घातलां कितें तेका लागून आमच्या शेताक आनी ह्यावूय शेतां हेंचेय शेतां त्यावूय शेतां सगळे डोकर आनी पायप घातलेले आहा वाटेची तेका लागून सगळें वयता सकयल। तेका लागून इतली पावडर पडलेली आहा तेन्ना ती सगळी काडून दिवची कितें ती काडून दिवची आनी हे सगळें मोकळें करून दिवचें आमचें शेतकाऱ्यांचें। म्हणजे शेतां तुमकां परत दिवची? हय परत आमकां दिवची, आमी मागीर रोयतले न्हू। आतां इतले हे पडले आसा आमी रोयतले खंय? आयज आमचे शेतकार भाव आसा ते कांय वर्सां जालीं हांगासर झगडात आसा। झगडपाचें कारण कितें की आयज ही पयलीं जी कंपनी आसली ही धेप्याची आसली कंपनी आनी धेप्याची कंपनी अशी आसल्या कारणान ह्या धेप्यान कितें केल्लें की ह्या आमच्या शेतकार भावांचे भुरग्यांक कामाक घेतलेले हांगासर आनी तेंची शेतां जी आसली पळय ती आपूण घेतलेली आनी कंपनी त्या शेतांत माती घालून एक रोड करून आपलो वेव्हार चलयताले आनी तशें तांकां शेतकारांक बाबड्यांक शेताची लुकसाण भरपाई आसली कितें आसली पळय तें आसलें आनी तेंचे चेडे भुरगे कामाक आसले कंपनीक त्या लागून ते बाबडे ओगीच आसले। पूण आयजचो परिस्थिती अशी जाली की हांगासर दुसरीच खंयची तरी एक कंपनी उबी जाली आनी ह्या कंपनीन तांकां अशें फटयलें की आजून पर्यंत तेंच्यांनी पेपर वर्क दिलें आनी कितें दिलें पूण तेंचो आजुनूय तांकां कितें मदत दिवंक जाय आसली पळय ती दिली ना आनी तेंचे कामगार भाव जे आसले तेंचे चेडे भुरगे आसले पळय ते कामा वयले काडून उडयले। आनी ही धेप्याची कंपनी अशी आसली, धेपो जो आसलो आमचो हांगासर की हो जो आसो तो तेंच्या घरा कडेन सुद्दां हांगासर जेवन गेल्लो आसा असो हो पात्रांव आसलो धेपो म्हणून। पण आयज जो सेजा म्हणून कोण तरी येयलो हांगासर तेणी असो अक्षरताक हांगासर हें करून उडयलें की हांगासर आमी आनी कोणूच न्हू, हांगासले जे लोक आसा पळय हे कोणूच न्हू, सगळे राजा राजवट कय तशें राज्य करूंक लागले आसा। म्हणून आतां ह्या आमच्या शेतकारांचे इतलेच मागणी आसा की हे जे शेतांची माती घातलेली आसा ही सगळी माती काडून क्लियर करून तांकां तेंची रोजी रोटी आतां करपाक जाय म्हणून। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।